आता आम्ही चिमला गावान असा पोवंक शकता हांगा चिमल्यान एकूच फुटपाथ हा. ह्या फुटपाथेर लोक भोंवना. ह्या फुटपाथेर फक्त गाडे घातलेले, सायडीक गाडे घातलेले हा हांगासर. आम्ही 6-7 महिने जाले आम्ही हांगा कंप्लेनी घालीत आसा की हे गाडे काडा म्हणून. अजून मेरेन आमचो गेलो पयलींचो सरपंच आसलो, मागीर दुसरी जाली सरपंच जालो, आता नेवो सरपंच येयलो, तेका आमी लेटरां गेली कितली की हे घाला म्हणून. हे 30-40 गाडे आहा. हेजेर आतां हप्तो कोण घेता? आमचो सरपंच हप्तो घेता काय कोण घेता तो आमकां खबर ना. तो म्हणटा की मी लोकांक मिसगायड करता म्हणटा. आम्ही लोकांक मिसगायड करिना. आम्ही कोणाचो एक रुपया सुद्दां घेवंक ना. आम्ही हेजे लेटरां गेली की गाडे काड म्हणून. हे 40 गाड्याचो हप्तो तुका येता म्हणून हांव तुजेर घालता काय तू हे गाडे काडूं सोदना? म्हाका दिसता 40 गाड्याचो हप्तो तुका येता म्हणून हे तू गाडे काडूंक सोदिना. डायरेक्ट इलेक्शन करता तुका हेजो हप्तो तुका येता म्हणून. आम्ही कोणाचो हप्तो घेयना म्हणून आम्ही येवन व्हिडिओ काडटा की परत परत आमी लेटरां घालता की गाडे काड म्हणून. तू लोकांक फक्त मिसगायड करता. जे ह्या गाड्यांचेर हांवें कंप्लेंट केली फाटल्या दिसांनी 6 म्हयने जाले. हो संदेश शिरोडकर सरपंच आहा तो कितें करता आसतलो? गाडेकारांचे पयशे घेता आसतलो आनी लोकांक कितें सांगता आसतलो आमी पयशे घेता म्हणून. फेक व्हिडिओ करता ते. व्हिडिओ करता आसतना सारके व्हिडिओ एड करते. तांकां व्हिडिओ एड करूंक कळना जाल्यार आमच्या फुडें शिकोवंक जाय आहा. तूं लोकांक मिसगायड करता की आमचे भुरगे पयशे घेता हे घेता, त्या खातीर तुका वॉर्निंग दिता. जाता बेगीन तुवें हे गाडे काडचे हिंगा सोडले. तू पयलें आसतलें गाडी आतां कितकी वर्सां जालीं हांगा लोक ट्रॅफिक जाम करता आनी आमच्या हेका सरपंचाक पडलेलें ना. आमी वचून तो रेजोल्युशन मांडटा, हो सरपंच कॅरूच करना आमकां. म्हणजे आमी कुत्रे कशे नोटीसी काडलेले आसा हिंगा डेमोल्युशन. आजून तिणें सरपंचाक हें करूंक ना. आनी लोक म्हणटा कितें आमी हेजे पयशे हाडले म्हणून. येता सरपंचाक आमी सांगून दिता की आमी पयशे हाडले, आमकां परते परते हें काडचें नासलें, व्हिडिओ काडचें नासलें आनी तुका हें करचें नासलें, नोटीस काडचें. इतकें सांगून देव बरें करून. आमी पयशे हांगपाक भायर सरना. आमी आमचो गांव आनी आमचें गोंय वाटोवपाक रावला. अरे तूं सरपंच, तुका खबर ना तुजो गांव आहा म्हणून तुका गांवची घाला. ह्या आमी गाड्यांचेर तुका कितके फावट सांगले काड काड, तुका पयशे मेळटा आसतले म्हणून तुका काडूंक सोदिना. अरे गांव आहा म्हणून तुका नांव आहा, नाजाल्यार तुका व्हॅल्यूच ना आसलो. सेक्शन 73च्या अंडर गोवा पंचायत राजच्या ॲक्टाच्या अंडर हे सगळ्या गाड्यांक नोटीसी ऑलरेडी काडलेले आसा आनी तो जो नोटीसी टायम पिरियड दिल्लो 15 का 30 दीस तेवूय सोंपलेले आसा. आनी 6 मेक जी फोर्टनायट मिटींग जाल्ली ते मिटींग आमी आशिल्ले आनी तेंच्यांनी पंचायतीन रेजोल्युशन मांडलां की डेमोल्युशन स्क्वॉडाक धाडटले कलेक्टराक. म्हणजे आपले शावळे दी हे दी ते. मात केन्ना धाडटले ते सांगूंक ना. आतां पळया केन्ना धाडटलो डेट. हो सेक्रेटरी आनी हो सरपंच कसो खेळटा पळय आमचे कडेन. आनी लोक मागीर म्हणटा की आमी पेंडींग धरता, आमी फुडें खेळना. आमी कंप्लेनी केले, FDA कंप्लेन केली, सगळ्यांची इन्स्पेक्शन लेटरां सगळें काडून सगळे 70च्या अंदर फायनल नोटीसी काडला. आतां कितें आमी हे शवाडे हाडपाचे आनी पयशे म्हणून आनी मोडपाचे हे गाडे. ते म्हणपाक हे गाडे खंय धरतले, हे गाडे खंय धरतले व्हरून. हांव तुका आतांच दाखयता, यो आनी आमच्या दोंगरार हे गाडे धरून दवर. सरपंच, सेक्रेटरी आयको मातशें. हे जे गाडे आहा पळय सगळे आहा पळय हे सगळे मोड आनी सगळे शेवाडे घेवन पिकअप घेवन 1 by 1 आमच्या दोंगरार वाडोवन दवर. घाटयांक पोस नाका, हफ्तो मेळटा तुका. आमच्या भुरग्यांचेर एलिगेशन घातला तुवें की इन्स्पेक्शनाक येना. हे इन्स्पेक्शनाक येयल्लो अविनाश, हे इन्स्पेक्शनाक येयल्लो हो येयल्लो रोहित येयल्लो, हांव येयल्लो. कित्याक काडून ते अजून कित्याक आमकां दिलो तुवें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट, पंचनामा दिलो तुवें, नोटीसी काडला तुवें. मात ते नोटीसीतून दिवपाक आमकां 15 दीस तुज्या ऑफिसान येवचें पडलें. ते स्टाफांक सांग नोटीसी बेगीन धाड म्हणून. सो हेजेर आमची तूं जर करना ऑलरेडी तुगेर हांवें डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातलेलें आसा. आनी जो पंच मेंबर हांव पयलीं सांगता, जो पंच मेंबर हे एरिये ह्या वार्डान पडटा तो एखादो रेजोल्युशन प्रपोज करता नाजाल्यार सेकेंड करता तेगेरूय डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घालता. मागीर तुमी फेस करा, आमी DOPन मेळुया आनी आमी कोर्टान झगडया. तुगेर ऑलरेडी पेटिशन घातलेलें पर्सिस्टंट रेमिस ऑफ ड्युटीज सेकेंड पेटिशन पडटलें गाड्यांच्या खातीर. गाडे मोडिना तुगेर सेकेंड पेटिशन घालता आनी तुका दाखयता कशें कितें ते. अब हांगसरूच पळय 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा, हो तो फुडें आहा नेवो दिसता तो ग्रीन कलर, तो नेवो गाडो घातला. इतली कापस्तात ह्या गाटयांची. हय रे असो इतली कापस्तात ह्या गाटयांची. रोडारूच 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा ते रोडारूच तेंच्यांनी आतां हे घातला, रोडारूच गाडो घातला. आनी तूं पळय दिसना तुका हांगसून येयना का तुवें नेवो फ्लायओवर बांदला रे कदंबा पाटी तसो वयता तूं. असो यो एक दीस चिमला असो पडटा मेन चिमला असो वास घे, तो गार्बेजीचो वास घे आनी यो हांगसर पळय गाडो कसो चालू जाला तो. तेगेर आतां परत आमी कंप्लेन करपाची एवरी टायम. मागीर आमगेर घालता एलिगेशन आमी येयना म्हणून. सो बेगीनच्या बेगीन हे मोड नाजाल्यार फेस कर. देव बरें करूं.